अजून सिद्धार्थ कुंकळकर व भारतीय जनता पक्षाचो कॅन्डिडेट हा सगळ्यात खबर आसा. पणजी ही गोंयची राजधानी, त्याचबरोबर भारतीय जनता पार्टीचो पालयेचो गेली 25 वर्सां हो सीट भारतीय जनता पक्षाकडे आसा. आणि मनोहर पर्रीकर यांच्या निर्णयामुळे परत एकदा तो बायपोल आयला. त्यामुळे आमचे कॅन्डिडेट बहुमतान निवडून हाडपाचें काम आमच्या कार्यकर्त्यांनी, आमच्या सपोर्टरांनी, वोटर्सांनी करपाचें ठरयलां आणि मोठ्या मताधिक्यान हो भारतीय जनता पार्टी परत हो सीट जिखतली. सर, ते इट्स अ फोर-वे फायट, चार फोर-वे फायट आसा ही. सो वेलिंगकर पासून कितें इफेक्ट जातलो पार्टीक? शेवटी लोकांक खबर आसा आणि ही एकूण भारतीय जनता पक्षाचे एकूण काम पळयले नंतर आतां पर्यंत पणजेच्या वोटर्सांनी भरपूर मदत दिल्ली आसा. आणि ह्या वेळी जरी अटीतटीची लढत दिसली, परंतु हो सीट जिंकणे फार आवश्यक आसा. आणि त्यामुळे सगळ्यांनी, आमच्या कार्यकर्त्यांनी, आमच्या सपोर्टरांनी भारतीय जनता पक्षाक पुरो तेंको दिल्लो आसा. आणि जी काही अस्थिरता विरोधाक हाडपाक पळयतात, ती अस्थिरता हो सीट भारतीय जनता पक्ष जिंकले नंतर ती अस्थिरता ही पयस वयतली. कितली बहुमतां खूब मतांनी भारतीय जनता पक्षाची सीट मेळटा. कितले वोटींग जावपाक यू एक्सपेक्ट बाय द डे, एंड ऑफ द डे? साधारणतः मोर देन 75% वोटींग जातलें असो एक अंदाज आसा. आणि प्रत्येक घराघराक भारतीय जनता पक्षाचो कार्यकर्तो पाविल्लो आसा. आणि लोकांनी ही एकूण जी काही अस्थिरता जशें म्हणले प्रमाणे निर्माण करपाचे जे विरोधक पळयतात, त्यामुळे प्रत्येक मतदार भायर सरून भारतीय जनता पक्षाक वोट दितले. ओके. 4 दीस उरल्या, अनदर 4-5 days फॉर द फायनल फेज. वोटी काउंटिंग स्टार्ट जावपाक कितले एक्सपेक्टेशन्स आसा? एक्झिट पोल किंवा असे जे काही अंदाज येतात तातूंतल्यान भारतीय जनता पार्टी एलोन ही 300 सीट क्रॉस करतली अशे तरेचे अंदाज आसात. ज्या पद्दतीन संपूर्ण देशांक उलथापालथ जाल्ली आसा, ह्या देशांक विकास जावपा खातीर परत एकदा मोदी हे लोकांनी ठरयिल्लें आसा. आणि त्यामुळे पूर्ण मेजॉरिटी एनडीएक मेळटली हातूंत अजिबात दुबाव. गोंयान दोन कॉन्स्टिट्युएन्सीज आसा, सो तुमचें कितें आसा? दोनूय सीट ह्या वेळी दोनूय सीट भारतीय जनता पार्टीची आहेत. वॉट कूड बी द मेजर फॅक्टर ज्यात तुमकां दिसता की बीजेपीची दोनूय सिटां जिखून येवंक शकता? मेजर फॅक्टर असो काही गोष्टी, मायनिंग सारको विशय जालो किंवा काही तुम्ही जाणात की फादर कोसेसम सारको एक आमचो फादर, त्या सारख्या मनशान ज्या पद्दतीने विशाली प्रचार केलो आणि त्यामुळे साधारण फादराचे जे कितें सांगतात ते लोक आयकतात. आणि त्यामुळे ख्रिश्चन भावांचे काही वोट्स ते आमकां कमी पडटले. हो एक इश्यू आशिल्लो, मायनींग हो इश्यू आशिल्लो. आणि परंतु ज्या पद्दतीन केंद्र सरकारान जो विकास केला आसा, तो विकास त्या विकासाक पळोवन परत एकदा खंय तरी मार्जीन जरी कमी जालें, परंतु दक्षिण गोंयचो सीट आमी जिखतले हातूंत दुबाव. थर्ड थिंग, दीस टायम ऑल्सो तुमी वन्स यू आर इलेक्टेड बरें खातें मेळटलें म्हणून अशें एस्पिरेशन आसा? तुम्ही जाणात की हो प्रेरोगेटीव प्रायम मिनिस्टराचो आसा. ताणें जी जबाबदारी आमचेर दिल्ली आणि खास करून स्पेशली आयुष मंत्रालय नवें क्रिएट करून म्हजे कडेन दिल्लें, ताजें काम कशे पद्दतीन जाल्लें आहा ह्या देशाची जनता जाणा, तेय जाणा. त्यामुळे हे सगळें पळोवन कितें दिवपाची आमी सदांच म्हणटात, वी आर द डिसिप्लीन सोल्जर ऑफ द पार्टी. जें कितें काम दिता तें बरे रितीन करपाचें ही आमची भुमिका. त्यामुळे आशा आसा की ह्या हातूंतल्यान कदाचित स्टेट मिनिस्टर म्हणून आसा इंडिपेंडंट चार्ज, तो कॅबिनेट दर्जो निश्चितपणे प्रायम मिनिस्टर म्हाका दितलो अशें दिसता.